आम्हा 2 महिने गेले मधवे शाखाची 2 महिने गेले 2 महिन्यात काही कळले तांककडू बरं आपण कळले बिलीव करना कि मेरे बाबू अब तक 2 महिने पडटा आशिल्लो आज 2 महिन्याचो जालो वाव केक घेवचो असं केक मागीर कट करया आणि एन्जॉय करया. हॅपी बर्थडे टू मन, हॅपी बर्थडे टू. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि प्रचंड गुड मॉर्निंग. घंटे झाले 10:36. 10 घंटा उठयलो मागीर अम्मा काही गेला आणि सांगलो वेळ जालो दाग झाला तो ॲक्च्युअलीच ना काल रात्रीची का वेळ नाही दिलो थोडं म्हाका एडिटींग करचें आसलें ताजे खातीर. अम्मान ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी केला. 3 रोल हांव पण घाला आतां म्हाका दूद वचून हाडका आणि कॉफी करया. आणि आज ही मद्वेश 2 महिने जाता तर 2 मंथ्स जालो मद्वेश आजी सेलिब्रेट करया सांजे वेळा. तर चलो वचून आता फर्स्ट दूध हाडता आणि कॉफी रेडी करया. आणि तुमकां तसो मुंबईन तसो स्ट्रिक्ट रूल्स आता फॉलो करचा सांगला म्हळ्यार उद्दा आतां मस्त ऊन जाला 40 डेज मात्र येता देवा वगत केन्ना पावस येता करून वता वग्गी वग्गी पावस म्हळ्यार उदकाचे प्रॉब्लम नाका ना जाल्यार मस्त बाद जाता. हांगा अम्माय आतां उठयला वेट करता आसा हांव केन्ना वचून दूध हाडता. तीन ऑलरेडी रूल हांव पण घाला. गायस ब्रेकफास्ट घेतला कॉफी रेडी. तर मावशी येवन चमकली तिका काम करून चमकली. हांव मागीर आज ब्लॉग थोडो वग्गी जेले एडिट करून वयचे सकाळ दाखोवन हांव थोडं बैसला हांव लेगलेला ते काल रात्रीची गेली वेळ जाला म्हाका. आतां अम्मा ते लंचा प्रिपेर करता आसा. अम्मा आज लंचा कसं अम्मा? आगे लंच ये मटकी उपकरी अच्छा कालचे कसं करचे काल केलेले दवरली. हां ॲक्च्युली कसं जालें काल हांव रात्री जेवण म्हळ्यार शुभ जालें ते तांगेले नेबर आयलो हावज वॉर्मिंग आसलें न्हू ताजे खातीर तेंच्या जेवलेलो. तर ताजे खातीर अम्मान भितर दवरलेला काल रात्री. तर आतां हांव पळय चपात करता असो आणि त्यांची लंच करचे मटकी उपकरी 1 नंबर. आणि शीत केला मग शीतय असं कालच्याची. ओके शीत कालच्याची लायक कोण ती बॉईल करता ताका. आणि दाळी 1 नंबर. दाळ की कोणबो? कोणबो असं दाळी असं. अच्छा दोन्ही असं. ओके फाईन. चलो ठीक आहे. आईची लंच सॉर्ट आउट लायक कोण आम प्रिपेअर करता असं. आम्हा 2 महिने गेले मधवे शाखाची आजी फुल केक कटिंग करी आजी 2 महिने गेले 2 महिन्यात काही कळली कशी गेली करून बाप है ना. तांककडू बरं आमकां कळली होय त्या आम्मांका ताका मोमा कळून बरो आमकां कळली तशी आमकां करचेल म्हणून कळली. होय आमकां ते ॲक्च्युलीच ना आमकां गोतच येता जे कशें कसं नाही म्हळ्यार फिलिंग्स आनी कसं नासता करून आणि कशी कितले म्हळ्यार काम आसता तो म्हळ्यार जेन्ना सारांश जालो हांव आनी अम्माची आशिल्ले पळोवच्याक ताका थंय सायनांत आशिल्ले आमी तेन्ना. तर हय तेन्ना आमकां कळटा आशिल्लें की कसन करून तांचे आमकां कळटा की कसन कितलें काम आसता तूं बाळन तेन्ना तूं म्हळ्यार बाळन जावन ताजें मागीर कितलें काम आसता बाप. रात्रभर आमी रात्रभर जागरण आसता ताका पळोवता राबुका 2-2 घंटां तूं ताका फीड करता राबुका. रात्री बेगीन अम्मा आशिल्ली तेन्ना सरांच्या वेळार. हां वय मोहम आशिल्ली करेक्ट. हां वय मेगल मोहम आशिल्ले तेन्ना पिज्जम्मा म्हळ्यार सारांशाल पिज्जम्मा ती पाप रात्री असनो ताका पाळ्यांक घालून जॉईन करता आशिल्ली. मेगला मोमोमा रात्रभर आशिल्ली. हें आतां एक अरावंड कितले 15 वर्स फुडें न्हू मा 16 वर्स फुडें न्ही 15 वर्स फुडें. हय 15 वर्स फुडें हें आशिल्लें. तर तेन्ना सारांश जालो तेन्ना मोहम आशिल्ली. आतां मोहम आसता. हां वय मेगल मोहमाची मेगल मोहम. हय कशी आमी करचे ते जॉईन करचे त्याच्या मोहम पळयतशी. होय तांचे आतां तें तांणी दोगो तांणी 3 जण मात्र आसा ती केन्ना केन्ना म्हळ्यार सांजे वेळा हांव वता आसता ती तांकांय वता आसता आमी म्हणची न्ही पुरा जाणांक वता आसा. होय त्या वय ह्या घरा येवन मागीर आमी दोगो जाणांक आनीक एक काम आसा. त्यातून गोड जाता त्यातून व्हड जावची. हय तेन्ना व्हड जावन धांवच्या लागतलो आनी तागेले मातशी धांवूंक आमी आतां. हां ते एक विंगड न्हू हांग दाखोवन तें धांवतलो तें दाखोवन हांग दाखोवन तागेले मातशी आमी धांवका ताका पळोवच्या खातीर पाप. हांगा तो पूर आसलो काही आसनो कॉर्नर आसनो ते पुरो लायक टेप कसन की मान दवरका 5 वर्साचे लायकून पळोवका मागीर तागे इतलें पळोवन खावोका पिवोका बरोबर करता जाल्यार इतलें पळोवचें ना न्हू म्हणून 5 वर्साची ताका व्हड करची ती आसा. तुमी तिका लक्ष चड दिवका तागेली पडटा आदरता म्हणून तशी मागीर आसा जाल्यार आतां सांग न्हू तो तशी. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. आणि आज असं 19th जून आणि आज ही आमच्या मधवेश 2nd मंथ बर्थडे. सो हॅपी आणि मनान तो बिलीव जायना की म्हजे बाबू आता 2 महिने फुडें म्हगे पडटा आशिल्लो आज 2 महिन्याचो जाल्लो. वाव कितलें लायक फिलींग आसा म्हणटात न्हू चेडूं फटाफट व्हड जाता ती पळयता तशीची बद्दलची. आय जस्ट कॅन नॉट बिलीव दॅट ही इज टर्न 2 months टुडे.
अँड व्हेरी एक्सायटेड फॉर हिज बर्थडे. आणि सकाळ दुखून काय इतली काय करूंक मेळ्ळें आमी घरी चालू आमगे डेली रुटीन न्हाणोवचें हे मसाज हे तें पुरो जाल्लें. जेवण जालें दनपारां. आजी दनपारां हें केलेलें दोडणे कसं हें कसं म्हणटा ताका म्हाका तें हेंची करना कसं की एक नाव तें वेजिटेबलाच्या गणेश निमित्त आणि टोमॅटो सार केलेलें आणि शीत आणि भाकरी कसं तें घोसाळे उपकरी दिसता. आय थिंक तेची म्हणून आय एम नॉट शुअर. आणि तेची आतां बाबू न्हिदला लायक करून आणि हांव तशीशी मागीर टायम जाला हांव वॉकिंगां वता बिकॉज बाबू उठल्यार म्हाका वॉक करून वचूंक मेळना. सो मम्मी आसता तर मम्मी त्या न्हिदल्या हांव फटाफट वचून वॉक करून 1 घंटे भितर येता. आता 1 घंटाचे कितले ब्रेक आसा हांव लेकले वचून वचना कॅस आनी पुरो कहाणी हो मस्त दिवस जाले कॅस कहाणीत दिले तर वचा तर काकू माम येईल पळय. काकू माम आजकाल तू येत असं खंय जालें तशें ना कॅस काण जाल्या कसन उकरम जाला पळय म्हाका मस्त जालो हांव म्हाका चड जेवची केन्नाय. ओके गायस हांव आतां भायर सरला घंटे जाले 5:30 तर 5:45 क्लास आसा हांगा लागीं आसा तर ते वच्चें. जस्ट हांव कापण काडटा आशिल्लो आनी असो म्हाका असो न्यूज तूं आयकल की अशें नरमेन पॉयंटान तूं पावस आयला ते कितें छंद दिसताच न्हू सनसेट जाता सद्दा आनी मागीर मातशी क्लॉकय आसा. ह्या टायमार ग्राउंड कितले लायक दिसता आणि ग्राउंडाची एटमॉस्फियर लायक आसता ह्या टायमार. ह्या एटमॉस्फियरान तूं वॉक करूंक म्हाका मस्त लायक जाता. हेच टायम म्हजे फेवरेट टायम. फटाफट वॉक करून आयली म्हाका चड वॉक करूं जायना म्हळ्यार म्हाका नी पेन इतलो जाला ते बेड रेस्ट आशिल्ली न्हू ती नी पेन आमी ती म्हाका रपचक जायना चड वेळ. तरी पण हांव ट्राय करता वॉकाची बिकॉज हे हॅबीट जावका ब्लड सर्क्युलेशन इनक्रीज जावका पांयाक तो. ऑलरेडी नी पेन स्टार्ट जाला मस्त. बसल्यार उठोवचें जायना उठल्यार बसल्यार जायना क्रॅम्प येता तो बसचें जायना बिकॉज ऑफ C-section. सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बट येस वी हॅव टू रिकवर फ्रॉम दीस. आनी तितून भायर तर येवपा न्हू केन्ना केन्ना. सो थोडे करून स्टार्ट करचें आनी चमकूचें. आतां पळोवया बाबू उठयला की ना ताका न्हीद करावन आयलेली पळोवया वच्चें फटाफट घर कडेन. ओके गायस हांव आतां भायर सरला घर कडेन वचाक. चंद्र कितें चंद दिसता न्हू वयरी तर गायस आतां जस्ट घर कडेन आयलो आनी हांगा अम्मान कसन केला पळय गोतना कसन की वाटटला हें कसन केला कसन हें दीदी डाळी तिंबत गेलेली अशी पळकडे म्हणून करूया. अच्छा पुराय उडदा डाळी तोरी डाळी मुगा डाळी कसन आज कसन स्पेशल कसन आज यार फुल दीदी तिंबत गेले आता तवळची केला न्हू गळचेचे ते आता अशी करूया म्हणून ते केलें. हो 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 हें पळय गायस अम्मान आसना कायलेन घाला हें 1 घंटे ते मेळले आनी वाटून दवरले. तर ह्या पळय आईची आमगे डिनर यांची चटणी ना कोण केला कोण अच्छा कोण बस हे असते ते हो हो ठीक आहे चलता ॲडजस्ट करूया तर. हां पळय आमगे मटकी उपकरी आसा गायज म्हाका तसं कंट्रोल जायना. ह्या पळय अम्मान म्हाका आतां वाडटा घालून दिला चलो आतां डिनर करया. तर आमी आतां रेडी जाल्या आतां वचून न्हू सेलिब्रेशन करया. पळय अम्माय रेडी जाल्या हांव दिला गिफ्ट ताका घाला ती ड्रेस लायक सुपर. चलो आतां वचा केकय घेवचो आसा केकय मागीर कट करया आनी एन्जॉय करया. हांगा हांव केक घेतला हे पळय बाबू पळय चंद करून लायक करून रेडी जाल्लो पळय. बाबू तुका बर्थडे अशी आतां 2nd मंथ बर्थडे वही आता मी केक कट करया. चलो चलो वचा. ॲक्च्युली आमी हांगा आतां केक आनी पुरो रेडी केल्लो हांव नंबर 2 हाडचें विसरलो तर आतां मागीर मामून तो वचून वापस नंबर 2 हाडूया. अच्छा न्यूमरीक 2 कसं की विंगड साऊंड येत नंबर 2. मागीर शुभदान हांगा ऑर्डर केलें पुरो वॅक्साचे पुरा सेट हाडले पुरो नंबर्स पुरो एक सेट हाडले. आतां नंबर 2 न्यूमरिकल 2 तो हांगा न्यूमरिकल 2 आतां लावया फटाफट. 2 महिने जाले आतां. येस and Madhvesh is 2 months old. Yay! Happy birthday, Madhvesh! आता केक कट करा. हॅपी बर्थडे टू मंथ्स हॅपी बर्थडे टू मंथ्स हॅपी बर्थडे डिअर मधवेश हॅपी बर्थडे टू यू. बस
ऐकून 2 महिन्याच्या सेलिब्रेशन झाला मजा येयला आत्ता टाइम टू ईट केक हल्ला ते खाऊ का ना तुगे डॅडी आणि तुगेलो माम खातलो होय होय थोडे राब थोडे दिवस राब मागीर तो स्टार्ट जाता आता मी हांगा केक खाता ती पुरुजान ಒಟ್ಟು मेळ्ळू दोन जण लेट आयली ती फटके अम्माय खातस मामानाक दी आता जस्ट घरकडे आयला मजा येयला बार लायक करून चंद करून सेलिब्रेट केले आम्ही आणि बारी खुशी जाल्ली 2 महिने जाले आमगे बापाक आम्ही केक पुरो खाता ना तवय उठयलो मागीर ताका म्हाका दिसता ताका स्नॉपोर मोडायलो केकाचे ताजी कितें फुटयलो आता हो स्नो व्हिडिओ हांगा एंड करता फाल्यां सॅटर्डे असो मस्त एक्टीक असो म्हाका काम आनी बरो जाला आता तुमकां पुरो जालें की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गायज अँड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट टेक केअर